सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिनवासूया. तो तीर कडप आमचे तारण, ताका वाखाणुया. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिनवासूया. तो तीर कडप आमचे तारण, ताका वाखाणुया. आख्खी पृथ्वी सगलो संसार ताच्याच हातान आसा. उंच पर्वत खोल दर्या ताणेच घडून हाडल्यात. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिनवासूया. तो तीर कडप आमचे तारण, ताका वाखाणुया. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिनवासूया. तो तीर कडप आमचे तारण, ताका वाखाणुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या आयताराचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी पास्कांचो 5वो आयतार मनयता. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रायजा वाज, मारिया मिलाग्रिना पेरेरा, सेवियर गामा, कित इन्फांतूस मायक मिंगेल फेर्नांडीस आयज आपलो 21वो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आयज आमचे फिरगोजीन वॅली वेनिझिया फेर्नांडीस, आविटो आनी पिया फेर्नांडीस हांची धूव बावतिजमाचो साक्रामेंत घेता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयच्या दिसा किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या भुरग्यांक जीं आपल्यो परिक्षा करूंक तयार जातात ह्या दिसांनी, ह्या सगळ्या भुरग्यां पासतूय मागुया तांणी आपलें शिकप बरे भाशेन करून हे परिक्षेक तांणी बरे भाशेन तयार जावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या दिसा इंटरनॅशनल मदर्स डे मनयतात तेन्ना आमी जण एकलो आमच्या आवयां पासतूय मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या आवयांक देवान भरपूर आशिर्वादांनी भरूंक, तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं राखूंक तांचेय पासत मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू चल्लो वाट देवाच्या मोगाची. जेजू उलयलो सोद देवाचे येवजणेचे आनी जेजू जियेलें जिवीत देवाचे जिविताचें. देखून जेजू म्हणटा, हांव वाट, सोद आनी जिवीत. जेजू जावन आसा तिकान सासणाचें. ही कल्पना आनी सेवाधर्माचो सार मनांत बाळगून आमचें जिवीत पुनर्जिवंत जेजूच्या प्रकाशान बरोवंक म्हूण विनोर्म काळजान ह्या मिसान मागुया. वाट, सोद आनी जिवीत हांवूच आनी जेजू बराबर हे वाटेन चलता. जेजूचें सोद जो जियेता तो जिवीतूच जोडटा. पूण जायते फावटी आमी चुकल्या त्या पासत हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, तूं वाट. आमचीं पावलां वायट विचून काडूंक आमी जायते फावटी मारल्यांत. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तूं सोत. पूण आमचे जिबेन जायते फावटी दुसऱ्यांचो जीव आमी काडला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर.
सोम्या जेजू तूं जिवीत. आमच्या हातांनी जिविताची कोमरी आमी जायते पावटी पिसुडल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima deva kutsurgi Ani shanti tacha isa sonsari Sorvespora deva sorgi charaya Sorpodvedar deva baba deva baba Ami tuka namaskar करतां आमी तुका दिन वाजतां तुझ्या दोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणतां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताच सोम्या देवा देवा देवाची शेरी तूं संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे एकलोच एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितान आनी सगल्या ताच्या उतरान आनी कोरण्यांनी तुकाच आमी पळयतांव आनी आयकतांव कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे खुशेप्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. सिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या सिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतले. ही येवजण
सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकाणोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी अंतिकीच्या नवशिसा निकलावाक. हांकां तांणी 2 दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत सिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल यादनिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. परतून म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमची देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किण्णोरी धरून तांकां सदगितां गायात. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमची देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दाणो दितलो. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. भाग्यमोत पेद्रूचे पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी परो घाल्लो पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद्न भेटोवंक एक पवित्र यादनिकी कूळ घडटात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा. पळयात, सियोनात हांव एक कोणशा संदीचो फातोर घालतां. हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक पूण विस्वास ठेविनात तांकां तो बांदप्यांनी परो घाल्लो कोणशा संदीचो फातोर जालो आनी मनीस आदलून पडटात तसलो फातोर. मनशाक सकला उडयता तसलें खडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निमरण. पूण तुमकां देवान काळोखांतलीं भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यात. आपलीं कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलोलें कूळ, रियाल यादनिकी कूळ, संस्कारलोलें राष्ट्र, आपली खाशा पोरजां देवान केल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जूंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. आनी जूंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातलें हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुमी सोत मानिनात. जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच अस्तंगी उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू आमच्या कानार पडटात, जायत्यो वस्तू आमी आयकता, जायत्या वस्तूंचेर आतां भासाभास चल्लेली आसा. आनी हातूंत भितर रेस्टोरेशन, रिवायवल हीं उतरां एके भाशेन बज वर्ड्स जाल्लीं आसात. बांदून हाडप, नव्यान घडोवप हीं उतरां भोव गरजेचीं आनी म्हत्वाचीं जाल्लीं आसात. आनी खेरीतपणी जेन्ना आतां हो कोविड-19 पॅन्डेमीक हाचो काळोख आजून पासून आसा, पूण तो सोंपतलो हाचो आमकां भरवसो आसा. आनी देखूनच हें जेन्ना सोंपता त्या वेळार आमी कितें करतले?
तेन्ना आमचें जिवीत कशें जातलें, तेन्ना आमचें वागप एकामेका लागीं कशें जातलें, तेन्ना आमचो कारबार ह्या संवसारान कसो जातलो हाचेर ह्या दिसांनी भासाभास चालू जाल्ली आसा, डिस्कशन्स सुरू जाल्लीं आसात, डिबेट्सूय घडये जातल्यो. जाल्यार आयच्या दिसाक ह्या 5व्या आयताराक पास्कांच्या आमकां काय बरो संदेश. हें सगलें करता आसतना जावं रेस्टोरेशन, रिवायवल, बांदून हाडप, नव्यान घडप, एक व्हडलें सोत आमच्यान चुकोवंक जायना. जेजू वाट, जेजू सोत, जेजू जिवीत. आमकां वेगवेगळ्यो वाटो आतां सोदून काडच्यो पडटल्यो, कित्याक आमची इकॉनॉमी जी आसा ती सारकी पडलेली आसा आख्ख्या संवसाराची, आनी ती इकॉनॉमी परतून बांदून हाडपाक जाय. आनी हें बांदून हाडटा आसतना आमकां वाटो जाय. वीच आर द वेज टू गो फॉवर्ड. आमी कितें करचें, कितें ना करचें, कितें आमच्या आदलें चुकलोलें आसा आनी आतां आमी कितें सारकें करपाक जाय, हें समजून घेवपाक एक रोड मॅप, एक वाट आमकां जाय. आनी हाचेच विशीं ह्या दिसांनी भासाभास चल्लेली आसा. भाव भयणीनो, जेजू जरी तर वाट जाल्यार ही वाट चुकोनासतली वाट. आनी जेजू वाट आमकां बापाशी पावोवपाची जाल्यार जेजू वाट स्वताची, जेजू वाट जिविताची. हें सगलें आमी जरी तर ह्या दिसांनी नियाळपाक लागल्या वो ताचेर उलोवपाक, भासाभास करपाक लागल्या जाल्यार जिवीत राखचें पासत. कित्याक ही कोविड-19 आमकां मरण हाडटा. जिवीत काबार केलें आमचें कोरोना व्हायरसान. जाल्यार तातूंतल्यान आतां आमचें जिवीत कशे भाशेन सांबाळचें हाचे विशीं आमच्यो आतां मांडण्यो आमी काडीत रावंक पडटल्यात. ह्या पासत जेजू जरी तर वाट ह्या स्वताची आनी जिविताची, जाल्यार जेजू जरी तर आमकां मेळ्ळो जाल्यार सगलें आमकां मेळ्ळें. आनी दुबाविरेत आमी ह्या दिसांनी जेन्ना तावन हें पॅन्डेमीक सुरू जालां तेन्ना सगल्यांनी वा म्हणुया चडशे जाणांनी आमी हें मानून घेतलें, आमी रियलायज जाल्या की देवा विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी मनीस कितलेय हुशार जावं, आमचे लागीं कितल्योय टॅक्नॉलॉजी येवं, आमचे लागीं कितली उदारगत जावं, देवाहून व्हड आमी न्हू. वो देव जरी तर आमचे बराबर ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. मागीर आमी खंयच्याय धर्माची जावं, मागीर आमी खंयच्याय जाग्याची जावं, वो थोडे पावटी घडये आमी देवाचेर सोत मानना तसली पासून जावं, पूण देव ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी ह्या पासत आमी देवाची काकलूत मागता, देवा लागीं कृपा मागता, देवा लागीं आदार मागता. हातूंतली भायर सरून नव्या जिविताक आमकां पावूं. आनी ताका आमी म्हणटा बाप. आमचो सगल्यांचो बाप तो. सगलीं आमी ताचीं भुरगीं. आमकां ताणें मोगान रचल्यान, तो आमकां मोगान पोसता आनी तो आमकां मोगान फुडलें जिवीत दाखयता. जाल्यार जुदेव धर्मांत ह्या देवा बापाक जुदेव लोक मानतालो की हो यावे देव जो आसा तो जावन आसा वाट, तो जावन आसा सोत, तो जावन आसा जिवीत. किरीत भाशेन जेन्ना त्या गुलामपणांतली ती भायर सरतालीं, 40 वर्सां त्या अरण्यान भोंवून भोंवून आपली वाट चलतालीं, तेन्ना यावे देव तांचे बरोबर आसलेलो. आनी ह्या पासत ती म्हणूंक पावली यावे देव वाट, यावे देव सोत, यावे देव जिवीत. जाल्यार जेजू खेरीत भाशेन ही उतरां आपूण म्हणटा तेन्ना हांव आनी बाप एक म्हणून दाखयता. हांव वाट, हांव सोत, हांव जिवीत. खेरीत भाशेन देव बाप आनी हांव एक म्हूण आजून पासून आनी खंयच्याच मनशान म्हणूंक ना. वो खंयचेच आमचे वडील जे आसात जावं धर्मगुरू आसात, कोणूय ते जावं, आजून पासून हांव आनी बाप म्हणजे देव एकूच हें आजून कोणें म्हणूंक ना आनी कोण म्हणचोय ना. कित्याक सगळे जे आयल्यात ते जावन आसात मॅसेंजर्स, देवाचे दूत ते. आनी देवाचे दूत कशे वेगवेगळ्या काळार तांणी आमकां वेगवेगळो संदेश दिला आमच्या जिविताचो, आमच्या जिविताची वाट चलपाचो, आमच्या जिवितान सोत उलोवपाचो, नितीन जियोवपाचो. पूण जेजू एकटोच हांव आनी बाप एक हें आमकां सांगता. हांव देवाचो पूत हें जेजू सांगता आनी खात्रेन सांगता. ताचेर जो कोण विस्वास दवरूंक तयार आसा ताच्यान हे वाटेन चलूंक जाता, ताच्यान हें जिवीत जडूंक जाता. तर जेन्ना
आमी हें सगळें आतां नियाळटाव तेन्ना आमकां एक बुनयाद जाय, जे बुनयादीचेर धरून आमी सगळें परतून बांदून हाडटले भोव करून आमी आतां उलयता इकॉनॉमीक रिवायवल. आनी हो इकॉनॉमीक रिवायवल करतले जाल्यार जायत्यो वस्तू पळोवपाच्यो आसात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता धर्मदुतांच्या इतिहासान इशिसांची संख्या वाडत वेताली, पवित्र सभा वाडत वेताली. जायत्या जाणांनी मानून घेतलें की खरेंच जेजू वाट सोत आनी जिवीत, की खरेंच यावे देव आनी जेजू एकूच, आनी एक देखून भितर सरलीं ह्या जम्यान. आनी जसो जसो हो आंकडो चडत वेतालो तेन्ना थोड्यांक परो पडलो, थोडीं कडेन सांडलीं, थोड्यांची सेवा सारकी जायना जाली, थोड्यांक नाटकाय जाली, थोडीं चाळोवपाक लागलीं. आनी असल्या वेळार आमी पळयता हे 12 आपोस्तल जे जेजून विचून काडलेले, तातूंतलो एकलो बरो पडलो आनी ताचे फावटी दुसऱ्याक विचून काडलो. म्हणटच ह्या 12 आपोस्तलांच्या हातान ही पदवी दिल्ली. पूण ह्यो सगल्यो वस्तू बरे भाशेन थाऱ्यार घालपाक ते आनीक 7 जाणांक विचून काडटात. डिसेंट्रलायझेशन, सगळी पदवी आपणाचेच लागीं दवरिना पूण दुसऱ्या लागीं आतां दिवपाक लागतात. आनी तेन्ना पवित्र सभा घडोवन येता, बांदून येता. जाल्यार आयज आमी जरी तर इकॉनॉमीक रिवायवल करता जाल्यार आयज आमच्या सरकारान एक बरीशी वस्त केल्या. दर एका विलेज पंचायतान ह्यो वस्तू धाडल्यात. म्हणजे तुजे विलेज पंचायत ज्युरिस्डिक्शन आसा, रिवायवल तुमी कशे भाशेन करतल्या तुमी सांगात, तुमी करात, प्लॅन करात. एकदम बरी वस्त. सगळें वयर सावन सांगचें ना पूण फ्रॉम द ग्रास रूट्स आमी आमचो जण एकल्याचो फुडाराक कशे भाशेन पावलां जातलीं, आमची उदारगत कशी जातली, आमचें हें सगळें जें आमी पिड्ड्यार केलां वो आमी हारल्यात तें कशे भाशेन परतून बांदून हाडटल्यात. फ्रॉम द ग्रास रूट्स एकदम बरी वस्त. पवित्र पुस्तकान आमकां हें मेळटा. आनी हातूंतल्यान ही वाट आमच्यान घेवंक जाता जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पेद्रू चीट बरोवन सांगता, जेजू कोणशा संदीचो फातर, तो बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर. कित्याक उपकारो ना ओ तो आमकां नाका, तो सांगता तें आयकूंक जायना, जावं कसलींय कारणां, पूण सोडून दिल्लो. पूण खरें जिवीत ताचेच सोबें आसा, ह्या पासत तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. जाल्यार आमी आमचो जेन्ना रिवायवल भोव करून इकॉनॉमीक रिवायवल जेन्ना पळयता तेन्ना हो कोणशा संदीचो फातर आमकां कितें भोव करून ज्यो आमच्यो आदल्यो वस्तू ज्यो आसल्यो, गोईंग बॅक टू द रुट्स अशें आमच्यान म्हणूं येता, त्यो आमी सोडून दिल्यात आनी नाका जाल्ल्यो नव्यो वस्तू भोव करून आयज आमी मनशाक फावो तो रेस्पेत मान दिनात. म्हाका फायदो जाय देखून ह्या फायद्याक स्वत पासून लिपोवन दवरता, फोटिंगपणाचो सांगात घेता, नागयता, फटयता, नीत करिना अनीत करता. जे कोण ल्हान आसा, जे कोण गरीब आसा तांकां लुट्टा, स्वताचेर आड वेता. म्हणटच कोणशा संदीचो फातर जरी तर हाल्ला जाल्यार दुबाविरेत आमची इकॉनॉमीय पडटली, आमचें जिवीतूय पडटलें आनी आमचो संवसार असोच हालतलो. पूण ह्या स्वताचेर जरी तर बांदून आमी आमचो कोणशा संदीचो फातर म्हूण ज्यो वस्तू सारक्यो आसात त्यो घालता जाल्यार तें सगळें जाग्यार पडटलें. आनी हें करचे पासत आमकां कायदे दिल्ले आसात. आमच्याच देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन काय बरें, सगल्यो वस्तू थाऱ्यार पडपाक शकता जरी तर ताचें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायत जाल्यार. पूण आमी कोणशा संदीचो फातर सोडून दिल्ल्या भाशेन केला, देखूनच घोडे आमी ह्यो सगल्यो वस्तू आतां पळयता. जाल्यार हें सगळें करून आमच्यान जिवीत जोडूंक येता. जें नवें जिवीत आमकां जाय, जेन्ना आमकां घोडे देवाचे कृपेन हें वॅक्सीन फावो जातलें, आमी मागीर आनी कोरोना व्हायरसाक भियेवचें ना. आतां भियेता सद्याक, कित्याक आमचे लागीं वासीन ना, आमचे लागीं वाट ना, आमचे लागीं हें सोत आमच्या दोळ्या मुखार आजून येवंक ना. कसलो व्हायरस आजून खबर ना आमकां. पूण जेन्ना तें आमच्या हातान येतलें तेन्ना घोडे आमी मागीर भियेवची ना. आनी असल्या वेळार जरी तर आमी परतून पातकान भितर सरता, परतून वायटान भितर सरता जाल्यार आतां आसा ताच्याहून आमचेर आनिकूय वायट येवंक शकता. देखूनच हें जिवीत जोडचे पासत जेजूक चिटकून रावप एकदम गरजेचें. आनी जेजूक जरी तर आमी चिटकून रावतले जाल्यार जेजूची वाट,
जेजूची वाट चलचे पासत आमकां देवाचें उतर दिल्लें आसा. ह्या देवाच्या उतराचेर दर दिसाक नियाळ करूंक आमी ह्या दिसांनी जायतो प्रयत्न करतांच आसतलीं. बो करून एक घोराबो कसो ही वाट जेजूची आमी समजून घेवंक आमकां साक्रामेंत दिल्ले आसात. ह्या दिसांनी घडये आमकां परशीं येवन ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवपाक सोयीक ना. पूण जाता ते भाशेन जाता ते उपाय वापरून आमी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेता पयस तावन पासून. पूण हेंय एक दीस बदलतलें रोखडेंच. पूण ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेता आसतना जेजू वाट ही आमी दर दिसाक अणभवूंक आनी होच जेजू आमच्या घोराब्यान एकामेकाक वांटूंक आनी दुसऱ्यांकूय वांटूंक आमी जरी तर प्रयत्न करता जाल्यार आमी सुकेस जातल्यांच. जेजू सोत देखूनच आमी सोत उलयतल्या. फोटिंगपणां करून आमी पयशांक लागून दुडवांक लागून आशेक लागून आमी फोटिंगपणान बुडची ना. हो आयज आमी निचेव करपाची गरज आसा. स्वता वाटेन रावन निती वाटेन रावन आमी एक सार्वीक राज बांदून हाडटल्या. आमी परतून एक पोरजा कशी एक फामील कशी देवाची वयर चडटल्या. आनी तेन्ना हें जिवीत आमकां फावो जाता. तर हें जिवीत आमी एकामेकाक दिवंक जायते फावटी आमच्या उतरांनी आमी एकामेकाचें जिवीत थंयच काबार करता. जायते फावटी ज्यो वस्तू आमी दुसऱ्यांचें पाड घालूंक करता दुसऱ्यांचें जिवीतूच ना करता. जायते फावटी आमी आमचे आशेक लागून जें बुड्डिता आनी जें चोरून खाता दुसऱ्याच्या जिविताक माल पडटा. तर हें सगळें आमच्या मनान दवरून नवें जिवीत आमी घेवंक तयार जावया. आयच्या दिसा आमचे फिरगोजेन बावतिज्म आसा. नव्या जिविताची एक झोर. ह्या दिसांनी जायतीं भुरगीं जल्माक येतात. कोविड-19 चिल्ड्रन आमी घडये तांकां म्हणटले हांव मागीर. पूण जेन्ना सगळे वाटेन मरण आसा तेन्ना हीं भुरगीं जीं जल्माक येतात नवें जिवीत घेवन येतात हीं आवय बापूय जीं हें नवें जिवीत आमकां ह्या संवसारान हाडटात तीं सगळीं देवाचें हातयारां आमच्यान म्हणूंक जाता. म्हणटूच देव बाप आमचो मोगाचो देव आमचो रचणार तो आमकां सगल्यांक राखता सांबाळटा. जेजू आपलो पूत ताणें आमचे पासत दिला आनी हो जेजू ह्या संवसारान येवन आमचें तारण करता. जाल्यार आयज आमी जोण एकलो हेंच जिवीत घेवन फुडें वेता तेन्ना एकामेकाक बांदूंक एकामेकाक हात दिवन वयर काडूंक आनीक जें कितें आमी पिड्ड्यार केलां वो जें कितें आमी लूज जाल्या आमचें शेणलां तें नव्यान बांदून हाडूंक ह्या मिसाचे भेटींत आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागून घेवया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं आतां अभिमानान उच्चारुया. सतमानता देवा सुरपदवेदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोश्ट सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला पितांचवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एककार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचीं पावलां नीट वाटेचेर आमचीं उतरां स्वताचीं आनी आमचीं मनां जिवीत दितलीं जावंक ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या जिविताची वाट जेजूचे शिकवणेचेर मादून हाडूंक बापा लागीं मागुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. सोतान आनी नितीन आपले पोजेची सेवा करूंक विशाल मन दी म्हूण
बापा लागीं मागुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या दुस्माना पासत मागुया. दुसऱ्यापणाची वाट आमी सोडून दिवन स्वताचो मार्ग आपणावून जिवीत एकामेकाक दिवंक आमकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. ह्या मिसा भेटीन आपआपल्या घरांतल्यान वांटो घेतल्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी जेजू वाट सोत आनी जिवीत ही बाळताची कुणा मनात दवरून आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां सरळ मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. खेरीत भाशेन आमचेच पासत मागुया, पोरजे पासत मागुया. आतां ह्या दिसांनी रिवायवल प्लॅन्स जेन्ना सुरू जातात तेन्ना आमी जबाबदारेची मनशां जावंक भोव करून आमी ह्या आख्या प्रोसेसान वांटो घेवंक जबाबदारेची जावंक जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आजून पासून ते घेवंक आमी जबाबदारेची जावंक आनी बेजबाबदार जावन आमी कसलींच पिशेपणां करिना जावंक आनी दुसऱ्यांचोय जीव आमी खत्र्यान घालिना जावंक आमकां बळ दी म्हूण मागुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान आमकां फावो जाल्यार मागलोलो उपकार आमकां मेळोवन दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. विडोने वेडार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. निर्मळ बेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली. तांचे कोण आपले मासरो गो ताणे पोसूंक आमच्या ओतम्या. एक वोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे काने तुझ्या मानाक समोर दिता. निर्मळ पेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली.
ताचे कोण आपले मासरो गो ताडे पोसूक आमच्या ओतल्या. म्हज्या भावा भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताले बलिदान आपल्या मनात आणि मनात आमच्या नागे पोटी सगळ्याच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवा. सासनाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याज्ञिकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विसलोले याज्ञिकी पोरजेच्या हातांतल्यान हें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान कोनवाळायेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्याच वैभवान. उचगी तुका सोय सोय, उचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता, सर्वेस्पराची नावी येता. ताका सोय सोय, ताका सोय सोय. उचगी तुका सोय सोय, उचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया.
Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. रेस्टोरेशन, रिवायवल, नव्यान बांदून येवप हें सगळें जातलें जाल्यार बदल गरजेचो, चेंज. आनी खेरीत भाशेन चेंज म्हणटा तेन्ना सिस्टम चेंज आनी एटिट्यूड चेंज. सिस्टम चेंज आसा तो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बांदून हाडपाचो आसा तो बांदूंक प्रयत्न करतले. जाल्यार एटिट्यूड चेंज आमचो, तुजो आनी म्हजो. जे भाशेन आमी वागता, जे भाशेन आमी मिसळ जाता, जे भाशेन आमी जबाबदारी घेता, हो आमचो एटिट्यूड जरी तर चेंज जायना जाल्यार आमच्यान घडये कांयच करूंक जावचें ना, कांयच मेळोवंक जावचें ना. तर आमची खुशी उक्तावया. बापाच्या एकवटान आमी सगळीं एका मनाची, एका काळजाची देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली, आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता. ते आमचेर झट्टी आनी खास थाडिना आसा, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पितरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका म्हाका लायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां आशेतां हे घडयेक हे घोडे तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शोकोना म्हणटो शोकोना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदेच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जिविताचे उदक हांव पिवूंक येवचें तानेल्यारू जिविताचो उडो हांव तावूंक येवचें तुगेल्यारू जिविताचे उदक हांव पिवूंक येवचें तानेल्यारू जिविताचो उडो हांव खावूंक येवचें मुखेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो मुखेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो मुखेला तुका खावूंक आवडेता. सुमी म्हणटा हांव खरी दाखवेल आनी तुमी तिचे फांटे जो म्हजे भितर जियेता आनी जाचे भितर हांव जियेतां तो सुबां फळां दिता सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी चलोना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याय बळाक वो बुलोवण्याक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कदींच निर्मू नाका. घुस्पागुंदोळ मनान हुंपतल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकूच खोडपा सारकें थीर सोत घोट धरूंक आमकां कुरपा दी आनी आमचें सगल्याहून ओमोलीक धिरवें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणांक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार करीत भाशेन आमी एकामेका पासत मागूंक चालूच दवरुया. हे मागणें करता आसतना उगडास दवरुया आमचे भोंवतणी बो करून आमच्या शेजारच्या राज्यान महाराष्ट्रान जायत्यो केसीस वाडलेल्यो आसात आनीक आमी गोंयकारांनी करीत भाशेन ही चोत्राय धरूंक जाय. ह्या पासत आयज आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां उलो. ह्या दिसांनी सगळीं बेस्तींच बाजारांत भोंवलोलीं लुटी केल्ल्यो दिश्टी पडटात. अशें करून आमी पिशेपणां करची न्हय. कित्याक अशें करीत जाल्यार आनीक 2 सुमानां जाता म्हणल्यार मागीर आमची गोत बदलतली. हाचे विशीं आमी आनीक इल्लीशी जाणवाय घेवं की मिसाची बेल्ट सोंपता आसतना
एक बरोसो व्हिडिओ संदेश प्रभुदेसाय हाचो संदेश आमी आयज तुमचे मुखार दवरता. मातसो लांब तो आसा, मिस जाल्या उपरांत तुमकां खुशी जाल्यार तो आयकुचो, पळोवचो आनी त्या प्रमाणे ह्या दिसांनी जें कितें चल्लेलें आसा त्या विशीं आमी आमचीं पावलां मारचीं. मातशें चोत्राय धरची. आतां येता त्या सुमानान आमची मिसां सकाळीं सदांची भाशेन 7 वाजता जातली लायव्ह स्ट्रीम. तशेंच आयताराचेंय मीस 7 वाजता जातलें. सांजेर 6 वाजता आयताराक इंग्लिजीन मीस. तेर्साचे मागणे आमी ह्या दिसांनी 5 वाजता करतले हांव मायाच्या म्हयन्याक. आतां आमची SSCची भुरगीं आपली परिक्षा करपाक तयार जातात. हें मनान दवरून आमी तेर्साचे मागणे 12 वाजता करतले. 12 वाजता आमच्या पब्लीक एड्रेस सिस्टमाचेर तो येतलो. तशेंच लायव्ह स्ट्रिमूय बीन जातलो. तुमकां खंयच्याय दुसऱ्या वेळार तेर्स करूंक जाय जाल्यार तुमी तो मागीरूय एवेलेबल आसतलो आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी फेसबूक लायव्ह हाचेर. तुमी ताचो आदार घेवन तेर्स करूंक जाता. पूण जोण एकल्यान आमी आमच्या घरांनी हो तेर्स मागणे चालूच दवरचें, सोडून दिवचें न्हू, वाजेवचें न्हू. आमची मागणी आनीक हे सगल्यो आदाराच्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो आमकां पावतातूच आमच्या मोबायलांचेर. जाल्यार त्यो आमी बरे भाशेन वापरुया. घोराब्यांनी खेरीत भाशेन हें बरेंपण घडून हाडुया. कोणूय कसलीं आडगां करता जाल्यार आमच्या घोराब्यांनी ती बंद करुया आनीक एकामेका सवें रेस्पेत मानान आमी जिवुया. हें मागणें आतां आमी सगळीं देवाक उबारुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. F21 पेज नंबर 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोरान आनी वावरतात सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरिया. एकाच मोरान आनी वावरतात सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरिया.